प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विस्वोर वोड 18 ते 21 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 18 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची? तें सांसवाच्या बियां सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी वस्ती केली. कुमिराची ओपार. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं? तें अशें. एके बायलेन खुमीर घेतलो आनी मोडलेल्या पिठाची 3 व्हडली मापां दवरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळेंच पीठ फुगलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जेजू आमकां 2 वोपारी घालता आनी आमकां शिकयता कशे भाशेन देवाचें राज कितले फुडें वता. एक ल्हान बी, सांसवाची बी, ती आमी पळयत जाल्यार आमकां केन्नाच सजमणी मेळची ना की एका सांसवाचें बी किल्लोतूच एक व्हडलें झाड जाता आनी वाऱ्यांतली सुकणीं वचून थिंचोर आपलो घोंटेर कोत्तात आनी थिंचोर रावतात. आनी जेजू म्हणटा ही हो देवाचें राज जावन आसा अशें की देवाचें राज जाप करून व्हडलें जायना, तें ल्हान वस्तूंनी आतां व्हड जायत वता. म्हणटच बावळीनो, आमी खरें पळयत जाल्यार आमी देवाच्या राजान एका ल्हान बियांतान व्हड जावपाक आमी खालतीच रावपाक एकदम गरजेचें. आनी एक खालतेपण कशें आमकां मेळटा? कोण एक खालती मनीस? आमी समज कोण चड उलयना, एकदम ओगी रावला, तो एकदम खालतो मनीस. पण तो खालतो मनीस न्हय बाबणीनो, जायत. पूण खालतो मनीस जावन आसा जो देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. तो हाचें ताचें आपणाचें जी आपल्या भावना वरवीं वा आपणाच्या मनान कितें आहा तें करिना. जें देवाचें उतर सांगता तेंच करता. बाबणीनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, त्या उतराचेर नियाल करता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खालती जाता. कित्याक आमी आतां देवान कितें सांगलां तें आमी करून पावता. जो कोण हाचे ताचें आयकता, जो फकत लोकांक खोशी कोत्ता, जो कोण आपणाचीच खोशी कोत्ता, तो मनीस केन्नाच खालतो रावंक पावना. कित्याक आमचें खालतेपण आमकां खरेपणी देवा कडसून जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान करूंक, तें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. म्हणटच आयज बाबणीनो, जेन्ना जेजू आमकां ह्या 2 वोपाऱ्यांनी सांगता की एक ल्हान सांसवाच्या बियांतान तें व्हडलें झाड जाता किल्लोतूच आनी सुकणीं वाऱ्यांतली वचून थंयसर एक आपलो घोंटेर कोत्तात आनी रावतात, तीच भाशेन बाबणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, तें उतर आमी सजमून आतां तें उतर आमी पाळटा, आतां कितें घडटा? आतां आमी खालती जाता. म्हणटच जितली आमी देवाचें उतर आयकता, तें उतर आमी सजमून तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खालती जाता आनी आतां देव आमकां वयर काडटा. म्हणटच देवाक आमकां वयर काडूंक जाय जाल्यार आमी खालती जावपाक एकदम गरजेचें. ताचें उतर पाळूंक, ताचें उतर आयकून तें उतर करूंक एकदम गरजेचें. म्हणटच बाबणीनो, जेन्ना आमी उतर आयकता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी देवाच्या राजान व्हड जाता. आतां आमी तोपतात तसलीं फळां दिवंक पावता. आतां आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राजान हाडपाक आमी वावुरता. पूण भाव भयणीनो, फकत धर्म केलो जाल्यार आयतार दीस मिसाक गेली, आमचे मागणी केलें, आमचें देवस्पण केलें, लादाई केली, जें आमकां धर्मान सांगलां तें आमी केलें, पूण आमी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता, आमी दुसऱ्यांक फटयता, आमी सजमता की आमी क्रिस्तांव म्हणून, पूण आमी क्रिस्तांव न्हय. क्रिस्तांव जावन आसा, भावार्थी जावन आसा जो कोण देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची ताका सजमणी मेळटा, तें उतर तो पाळटा आनी खरेपणी तो खालतो जावन आतां देव ताका वयर काडटा. म्हणटच ज्या भाशेन त्या सांसवाचें बी एकदम ल्हानशें बी आहलें, तें आतां किल्लोन आतां व्हडलें झाड जालें आनी तातूंत आतां
ते फॉल्ट दिवंक पावले आनीक सांसवाचें बीं दिवंक पावले आनी सुकणीं तिचो रावंक लागली लोकांक तिचो सावली मेळ्ळी तेच भाशेन आमी जेन्ना तें उतर आयकता तें उतर आमी पाळटा आतां आमी देवाच्या हातान एकदम वावर कोत्ता आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक आमी वावुरता आतां देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वता आनी देव आमकां जी आमी खालती आसा आमकां वयर काडटा आमकां शांत कोत्ता आमी खरेपणी देवाची मानलेली भुरगीं कशीं जाता तर आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन देवाचें भोगसणें मागुया जितले दीस आमी फकत धर्मान बुडलेलीं आसलीं आमी आनी देवाचें उतर फकत एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडलेलें आयज आमी तें उतर आयकया ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी हें उतर आमी पाळून खरेपणी आमी खालती जावन एक दीस आमी देवाच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.